आर्चरीज जो GEC ग्राउंड आहा हांगासर गोवा इंजिनियरींग कॉलेजी कडेन थंय जावपाचो आसा. जेन्ना आर्चरीज म्हणलें की आमी मुद्दाम ह्या आर्चरीज हितूर गोंयचे प्लेयर म्हणले खंय पर्यंत तेंचे टॅलंट आहा मुद्दाम ते पळोवपाक लागून आयज हांगासर आयले. सुरेश, म्हाका सांग, नॅशनल गेम्स येयल्या, सो तुवें आतां पर्यंत खंय खंय रिप्रेझेंट केल्लें आसा आनी कितले नॅशनल, कितले खेलो इंडिया आनी आतां नॅशनल गेम्स, कसो कितें तुजो एक्सपिरियन्स? सर हांवें 9 ते 10 नॅशनल्स रिप्रेझेंट केला. सर सब ज्युनियर, ज्युनियर, सिनियर, मिनी सगळे रिप्रेझेंट केला आनी 2 खेलो इंडिया रिप्रेझेंट केला. दीस इज द फर्स्ट टायम आय एम रिप्रेझेंटींग फॉर गोवा एट दीस नॅशनल गेम्स, 37 नॅशनल गेम्स. सो एक्सपिरियन्स बरो आसतलो. होप फॉर दी मेडल एंड प्रॅक्टिसींग हार्ड. सो वॉट युअर दिस कॅटेगरी इज? सर रिकवर रावंड. सो कितें प्रॅक्टीस तुमी कशी कितें करता आनी कितले वेळ तुमी ग्रावंडार आसता? सर प्रॅक्टीस आमी मॉर्निंग 6:30 to 8:30 एक आसता सेशन, मागीर 10:30 to 1 आनी आफ्टरनुनाक 3 to 6:30. सो आनी तुज्या वांगडा कितले जाण आहा रिकवर रावंडाक? आनी 3 जाण आसा, टोटल 4 वी आर. सो तुमचें हें कितें म्हणल्यार फॉर वॉट यू आर प्लॅनिंग फॉर नॅशनल गेम्स, कितें आसतलें तुमचें ड्रीम? सर मेडल हाडपाचें आनी गोंयाक हें करपाचें सर ड्रीम आसा.